वर्सां आमी भारतीय जनता पार्टीचो आमदार म्हणून आमी काम करता. एवरी डेव्हलपमेंट एक्टिविटी विथ म्युन्सिपालिटी पंचायत इन्क्लुडींग लोकां वांगडा आमी काम करता. आतां एक वातावरण अशें जालां की कांयच जाणा कुचराणी जायना. हांव म्हणटा की जे प्रोजेक्ट आमी घातलेले हे प्रोजेक्ट जे घातलेले हे स्टँड स्टील जाले. कारण कितें आसा की थोडे कॉन्ट्रॅक्टरान परवडना म्हणून सोडला. रेट्स हॅव इन्क्रीज. थोड्यांनी चालू दवरला आनी तेंचे कडेन लेबर ना. So there are almost 5-6 big projects which are going on Kuchare, and they should have been completed by this time. It is delayed not because Nilesh Kabale is delayed. The impression दाखयता की निलेश काबलेन कंप्लीट करपाक येना. आख्खे गोंया भितर देशा भितर जगा भितर हे पॅन्डेमीक येयल्ल्या कारणान खुबशी गोष्टी फुडें वचना. तांत्रीक रिजनां वचना, लेबर ना म्हणून वचना, मटेरियल मेळना म्हणून वचना आनी तशेंच फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट आसल्या कारणान वचना. पूण एक एश्युरन्स हांव दिवंक शकता की जे प्रोजेक्ट हांवें चालू केल्ले एलॉंग वीथ जे जे लोकांक जाय आशिल्ले जे जे प्रोजेक्ट चालू आसा वी आर वर्किंग ऑन इट. वी आर ट्राय टू फिनीश इट. आनी कितें आहा हे 5 वर्सान जे जे चालू केल्ले प्रोजेक्ट because of this pandemic nature it has not completed, but I'm sure that we are focusing, honorable CM is focusing and we are focusing हांवूय तेजे वांगडा लागला and we will try to finish. अजूनही SOPs restrictions हे ते लोक भितर येवपाक लेबर लोक जे आसा हे सगळे भायले स्टेटींतले येता हे सगळे रिस्ट्रिक्शन अजूनही आसा. सो ऑल these restrictions have made this projects to get delayed. कित्याक थोडे जे स्पेशलायज्ड प्रोजेक्ट आसा स्पेशलायज्ड इक्विपमेंट आसा रवींद्र भवन एक्सटेंशन it has got a specialized equipment. So here project equipment भायल्यान येता सामान कमिंग फ्रॉम इम्पोर्टेड. सो ह्यो गोष्टी सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. आनी म्हाका ते कुचऱ्यावयले लोक सगळे शाणे आसा. दे आर अवेअर दॅट वॉट एवर BJP आनी आमदारान आनी तेजे वांगडा सगळे जे लोक आसा ते काम डेव्हलपमेंटाचेर फुडें उरले आसा थोडे उरलेले आसा आनी इट विल गेट कंप्लीट. आनी फाटले दिसा जे काँग्रेसीची हांगा मिटींग जाली तेंगेले जो पार्टी हे आसा प्रेजिडेंट तेणी तुमचे क्रिटिसायज टिका केल्ली तेजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा? तेंचें काम टिका करपाचें न्ही. काँग्रेसीचें काम टिकाच करपाचें. ऑपोजिशन म्हणटा ताका ते टिकाच करतले ते कितें बरें करतले आमचे. जनतेक खबर आसा की लोकांक खबर आसा की कुचड्यार कितें चेंज जाला आनी कितें चेंज चालू आसा. आज अंडरग्रावंड केबलिंगान बाजारांतले इतले वर्सां वायरी लमकटाल्यो ते सगल्यो वायरी चेंज जाल्या आनी कुचड्यार अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा. इट डज नॉट हॅपन ओवर टायम. इट टेक्स टायम. कित्याक एक एक कनेक्शन एक एक जे केबल घालपाक पडटा हे सगळे खूब काम चालू आसा कुचड्यार. आय एम थँकफूल टू CM. तशेंच आमच्या तेचे सांगला ज्यो प्रोजेक्ट आमी घेतल्या हे म्हाका लागून उरूंक ना. हे तांत्रीक कारणां लागून उरलेले आसा आनी इट इज इनिशिएटेड बाय मी ओनली एज MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड माय इंट्रस्ट इज टू कंप्लीट इट एज फास्ट एज पॉसिबल. काँग्रेसीचे येतले टिका करीत रावतले. तेणी हांगा आसतना कितें केल्ले गोश्टी तेच सांगता. 25 वर्सांचे गोश्टी हे केल्ले ते केल्ले. इवन आतां हांवें जे अंडरपास केल्या जे अंडरपास कामराळे वाठारांत इतले वर्सां लिडर व्हडले व्हडले लिडर येवन गेले काँग्रेसीचे कोणा कडेन कांय करूंक शकूना. आनी आतां ते सांगता की तेन्ना तेणें रेजोल्युशन घेतलें असलें रेजोल्युशन घेता कितली आनी कामां कसली कितली जाता तें लोकांक खबर आसा. अंडरग्रावंड जो अंडरपास जाला ते लोकांक खबर आहा वॉट इज माय एफर्ट्स वॉट इज हॅपन आनी कशें केल्लें आसा. सो म्हाका दिसता लोकांक सांगपाची गरज ना. सगळ्या लोकांक खबर आसा कोणें काम करता आनी कोणें काम केल्लें आसा. बेश्टे आनी थंय एक काँग्रेसीचो व्हडलो लिडर आसा त्या वाठारांत. म्हाका दिसता तेणें 40 तरी MP MLA लिडर हांकां आपोवन दाखयले पूण केन्ना तूं करूंक शकना. इट इज अ हार्ड वर्क put in by me honorable CM that we could achieve what was not achieved for so many years. आतां एक लास्ट विचारता. सद्या अशें दिसता काँग्रेसीचो वारो जालो पडटा गोंयांत. हेजेर कुडचडे एज अ युअर लिडर तुमकां कितें अफेक्ट जातलें? काँग्रेसीचो वारो जालो म्हणटा तो कोण म्हणटा म्हाका खबर ना. सी आमी लोकां वांगडा आसा लोकां वांगडा काम करता. वी आर वीथ पीपल. भारतीय जनता पार्टीन जे खूब गोश्टी लोकां खातीर केल्ल्यो आसा वेगळे वेगळे स्किमी केल्ल्यो आसा सगल्यो गोश्टी चालू आसा. आनी हे जे वारे म्हणटा पळय हे वारे तेच करता तेच बोवाळ मारता तेच करता. वारे कसलेच ना. वारे भारतीय जनता पार्टीचेच वारे आसा आनी सरकार भारतीय जनता पार्टीचो जातलो आनी कुचड्या वयलो आमदार हांवूच जातलो BJPन म्हाका टिकेट दिली जाल्यार. थँक्यू.